रावला किरे आले झाले तरी किरे तर म्हाका परत हांगासर वाटेर गाडी चलयता आसतना नेचर कॉल येयलो एक काम करता हेज्या हातीरूच करता हांगा इतले बरें दिसता येवन खबर आसा पीसफुल सारखे कितें जालें रे कितें कापाल जालें कितें केलें ते मशरूम धाके पाणी केला अरे झाले कितें म्हाका बरें लागले मरे मशरूम कॅमेरा बंद कर गाण करतात अरे झाले तरी कितें कॅमेरा बंद कर परत कॅमेरा अरे कितें जालें आता काय नाही बंद कर अवे कितें जालें रे तुका ओ अवे कितें जाता कितें सांग तरी अवे जुडिओ मारत अरे झाले तरी कितें कितें जालें रे म्हाजेर कित्याक राग काडटाय रे अवी ओ अवी पोटार सोरे रावला कितें जालें म्हाका कित्याक मारता रे बंद कर झाले कितें सो गायज तुम्ही आता सिच्युएशन पळयलेलेच आसा कितें जाला ते अवी गेला टॉयलेटीन आनी हांव कितें ते व्हडल्यान म्हणून शेकाना नाजाल्यार म्हाजे भांडे फुट्टले आतां हांव न्हिदता गुड नायट आयज म्हाका ह्यो न्हिदोंक दिता जाल्यार पयलीं पळयता कित्याक ते सांग ते तुमकां कळ्ळें आसतलें न्हू सो गाईज माझी अजून हालत खराब हेज्या खातीर वयर हेज्या खातीर माझी हालत खराब भायरांची टॅबलेटी घातल्या म्हाका कितें म्हणटले आतां हेका सांग पळय हांवें काय करूंक हांव घरा कडेन गेलो परत बँकेन डेपोजीट मम्मी म्हणटा अरे कितें करता तूं चल्ला तरी कितें परत तूं दारां उगडटा टॉयलेटीचे ते कितें म्हणून सांगू आनी आयज म्हाका कोलॅबरेशन आसलें एक शूट आसलो बरो तो शूटा कडेन गेलो अर्जंट आसलो शूट करपाक म्हणून गेलो पळयता जाल्यार परत नेचर्स कॉल परत गेलो परत येयलो परत नेचर्स कॉल पडली पाड गाडी स्टार्ट मारली आनी बेगीन घरा येयलो आनी घरा येयला तो घरात आहा हांव घरा कडल्यान भायरूच चलोंक ना पोट मातशें साफ जातलें न्हू हांवें विकान एकदां तरी तशें आतां हेज्या वांगडा कसलो प्रँक करपाचो पळय ते तुमी म्हाका कॉमेंट करून म्हाज्या वांगडा कोणूच प्रँक करूं शकना हेज्या वांगडा कोणाक कसो हेज्या वांगडा कसो प्रँक आनी कितें करपाचो पळय तो म्हाका कॉमेंट करून मातशें सांगा हेका दिसतूच करया आमी फूल पावर म्हाज्या वांगडा कोणूच प्रँक करूं शकना हांव सदांच सतर्क रावता आनी सावधान रावता सो गायज हांव आनी अवी वयता आतां एक धाकटुलेशा रावंडाक आतां हांवें अवीक सांगलें म्हाका रावंडाक व्हर अवी पळय फटाक करून रेडी म्हाका दिसता अवी म्हाका भियालो हो कितलो भरला पळय अवी तो खूब भरला नुस्तें बरें मेळटलें हय फाटी कुल्ल्यो आसल्यो हांगासर न्हू कितले वयर येयला पळय उदीक आतां सो गायज आतां आमी वयता दिवार सायडीन हेतूर फेरीबोटीन कितले दीस जाले आमी वचोंक नासले सो म्हाका उमेद येयल्ली त्या खातीर हांवें आयज अवीक सांगलें म्हाका बोटीर व्हर म्हणून पळयता जाल्यार अवीक खंय व्हरता सांग फेरीबोटीन ट्रेन येता अशी दिसता रे अवी रावचें पडटलें आमकां सो गायज आतां येतली ट्रेन म्हणून आमकां हांगासर रावची पडला आतां कितलो वेळ आहा तो कोणाक खबर न्हू रे अवी कितलो टायम लागतलो ट्रेन येवपाक ट्रेनींग फोन मारून विचारचो पडटलो म्हाका की बाबा केन्ना येतले कितल्यांक येतले बाबा आवाज तेन्ना ट्रेन म्हाका सांगतली की बाबा आनीक 5 मिनटांनी येतली म्हणून जाल्यार बरें पडटलें आतां तर तुमकां एक सांगता हेणी आतां म्हाका टॅबलेट घातलेलीच आतां तर म्हाका परत हांगासर वाटेर गाडी चलयता आसतना नेचर कॉल येयलो एक काम करता हेज्या हातीरूच करता म्हाज्या हातीर नाका पळय हांगा उदीक आहा पळय काय बरें थंय सकयल बसो येता तुका
हय रे आता सकल बसा येता रे अभी इकडे ट्रेन येयली फोन कर मध्ये आता फायनली आम्ही आता वयता ओल्ड गोवा दिवार आयलँड पळोवपाक दिवार इतलो तेंप जालो त्या टायम वचोंक ना आनी पावसान तुमी जाणा पावसान भायर वयतले आनी क्रॉप करतले जाल्यार नॉट पॉसिबल सो फायनली हांवें डिसायड केलें की पावस ना चलया म्हणटा एक रावंड तरी मारूं म्हणटा वा काय बरें आसा हांगासलें एनवायरमेंट फुल पावर सारखी आणि टाकी माझी गाडीची फुल पावरफुल आहा तुम्ही जाणा ल्हान जेन्ना असले खबर आसा आमी आनी कोणा कडेन बायक आसली टू व्हिलर टाकी गाडयेची फुल आसा पेट्रोल फुल आसा म्हणजे समज माझे आवय भांगर गावले कशें तुम्ही तर हे रिलेट करता जाल्यार कॉमेंट करून सांगा हा म्हाका अवी पळय धुम्मा चाले कसो डायरेक्ट घेवन वयता पळय आता आम्ही असा फेरी बोटीन दिवार वचपाची दिवार गाईज हे पळय फायनली आम्ही हा फेरी बोटीन फुल पावर सारखे उदीकूय पळय कशें भरला ते कितले वगत रावचे पडटले देव जाणा हांगा आनी हांगाल्यान वयल्यान ट्रेन वयता फुल पावर सारकी अवी काय सांगलेले म्हाका बोटीर व्हर म्हणून आनी पळय सस्ते मे मास्क म्हाका घेवन येयला फेरी बोट दाखोवपाक आनी म्हाका सांगता ही म्हणून बोट न्हू काय खंय सो गाइज इपय आम्ही आता पावल्या दिवार आयलंडाचेर आणि दोनाय वाटेन पळय शेतां आणि मद्दी रस्तो सो गाईज आम्ही फायनली दिवार आयलँड क्रॉस करून फुडें पावलेली आसा आनी पळय काय बरो हांगासर सोबीत रोड सारको धाकटूल हांगासर रील बील शूट करपाक बेस्ट ड्रोन शॉट्स बीन मारपाक फुल पावर सारखे आता हांगाल्यान आमी वचया दिवार आयलँडाचेर ते मेन चर्च आहा पळय दिवारची त्या चर्ची कडेन वचया फुल पावर सारखे मज्जा येतली आयज बरें जालें पावस ना पळय तो हे पळय शेतां लायल्यान पळय लोकांनी वा लगता मुझे ऐसा हो रहा है कि नेचर्स कॉल आ रहा है तू रेडी रहा इज्जत कर ना पण शेत आसा शेतान घे दर केदी व्हडली चट्टी रे ही न्हू पावा देयले आमी हय वाव पळयात काय बरी चर्च आसा ती आणि एका पळय मोबायलाचेरूच फक्त सो गाईज आमी पळय काय बरें बेस्ट जाग्यार पावलेली आसा दिवार चर्ची कडेन पळय काय बरी चर्च हांगा इतलें बरें दिसता येवन खबर आसा पिसफूल सारकें हांवें आयज पर्यंत कितल्योय गाडयो घेतल्या न्हू जाल्यार हांव पयलीं हांगासर घेवन येयल्लोच आसा हांवें आयज फर्स्ट टायम म्हाजी एरोक्स येता हांगासर आनी केन्ना तशें भितर वचोन देवाक पांयां पडोंक मेळोकूच ना कित्याक सदीं तें दार बंद आसता आतां आमकां बाबा कांय खबर ना कशें कितें चर्चीचें कशें कितें आसता पळय तें म्हणजे केन्ना हांगासले तर दिवारचे आतां हांगासले कोण तर दिवारचे लोक म्हाजी व्हिडियो पळयता ही जाल्यार म्हाका सांगा की ह्या चर्चीन केन्ना पांयां पडोंक मेळटा जेजूक तर पांयां पडटले ह्या हितून चर्चीन वचोन जाल्यार केन्ना तें आमकां कॉमेंट करून सांगा आमी त्या दिसा येता हांगासर शुवर
पळय काय बरें आसा हांगासर आनी इतले क्लीन आसा पळय हांगासर एक तुका पेपर दिसना जमनीर पडलेलो पळय कितले निवळ पळय गॉड इज ग्रेट. सो गायज हांगासर न्हू आमी पयलीं डेल्ली येताली न्हू रे हवी ओला घेवन डेल्ली आनी आमकां केन्ना ती चर्च ओपन मेळोंक ना न्हू हवी सकाळची सुद्दां येयल्या सांजचे सुद्दां येयल्या केन्नाच ना आनी आयज सुद्दां पळय ओपन ना. आतां केन्ना कितें ओपन आसता ती आमकां कांयच आयडिया ना कितें म्हणटा हवी एरॉक्स आनी आतां म्हाजो उठपाचो हांगा मन ना कित्याक लगता है मुझे नेचर्स कॉल आया है. आतां एक काम करया हांगासर खंय शॉप बी गावता न्हू जाल्यार आमी हांगासर बऱ्या जाग्यार पिसफूल एरिया नाकाल्ले उलोवं नाका. शेवपुरी खावपाक रावले आतां आमी. सो गायज म्हाका लागलेली सामकी चुरचुरोन भूक आनी म्हाका दिसले शेवपुरीचो गाडो. आतां आमी हांगासरूच पळय शेवपुरी खावपाक रावल्या आनी हेका पळय गाडी पळयता इतलो मोग पळय गाडये वांगडा. आतां पळयत रावतलो पळय तिका पळयल्यात एका म्हणटा गाडयेक मोग. माझी शेवपुरी येयली आनी अवीन सांगला मसाला पुरी ती अजूनय येवंक ना तरी पूण अवी म्हाज्या पयलीं खातलो पळयात. आतां सामकी जाल्या 6:40 आनी फेरी बोट आहा तेवटेन आनीक 15 मिनटां धर तिका येवटेन येवपाक 7 जातली धर हांगासर आनीक अर्दें वर जातलें. पाट लायल्या माझी येणी पाट पडलेले. सो गायज फायनली आफ्टर अ लॉंग डे आयज मजा येयली म्हाका. दिवार आयलँडार गेल्लो मजा येयली कित्याक सांगूया परपरत म्हाका दिसता एका परत घालची पडटली आवडली रे जेम डबाक डम डम. सो गायज आयज मातसो नेचर्स कॉल चड जाल्लो आसा सगळ्यात व्लॉगान दाखोव शकना न्हू सगळ्याक क्रॉप करचें पडटा लज जातली न्हू मातशी म्हाजी म्हणून. बट रियलिटी इज रियलिटी वॉट टू डू. हां कितें सांगूंक सोदी तुमकां आयचो सारको दीस बरो गेलो. आयज हांव गेल्लो ओल्ड गोवा दिवार आयलँड पयलें अमेझींग मज्जा येयली थंय. एनवायरमेंट इज गूड बट द फेरी पार्ट वॉज टू बॅड. एक वर अर्दे वर रावपाक थंय बोरींग सारकें इतली बेजार येयलो म्हाका. आनी हालीं मातशें चेडवांक सांगता बी केअरफूल. किडनॅपिंग आनी चेडवां मिसींग केसीस खूब येतात दोळ्या फुडल्यान. ऑलमोस्ट हांवें ह्या 2 विकान कमीत कमी 5 केसी अश्यो पळयल्यो. सो बी केअरफूल. आनी हां मेन म्हणटा ते कोणूय आमकां कॉल करता मेसेज करता आनी आमचे कितें विडियोनी रॉंग रायट कितें आसा तें सांगता खबर आसा. कोणूय कितें बरें सांगता खबर आसा की तुमचे व्लॉगान अमकें रॉंग आसा हें आय फील रियली गूड. म्हाका बरें दिसता की एटलीस्ट कोण तरी आमचें कॅर करता सारकें न्हू. आय फील रियली प्रावड ऑफ माय सेल्फ that I have earned so many people. Thank you so much everybody for lots of love and support. अशेंच म्हाका सपोर्ट करा आनी फुडें काडा. येस डेफिनेटली हांव काल झुडियोन गेल्लो असो शॉपिंग करपाक पण इट वॉज टोटली काय मजा येवंक ना. थंय कपडे पासून इतले खास नासले बरे बीन कांय नासले. जाडू टोणा आसलो. आमी गेल्लेली थंय रील पोवन हांव जाल्यार रील पोवन रिलार बरें दाखयले अमके बरे कपडे दाखयले आनी वचोन पळयताले कसले कपडे रे मल्लू मावशी. हय मेन म्हणटा ते हेणी आपणाक जाडू टोना घेतला. जाडू टोना म्हणजे तुमकां खबर आहा न्हू लिपस्टीक आनी हांवें म्हाका एकूय टी शर्ट बीन कांय घेवंक ना. हांवें म्हाज्या वाट्याचे प्रतीकाक घेतल्या. प्रतीक कोण पयसो 70 सालांतलो तो भुरगो आहा जाणा ताका मम्मी डॅडी ना तो ताका हांवें 2 टी शर्टां घेतल्या. म्हाका बरें दिसलें एटलिस्ट तो आपणाक 2 टी शर्टां ती घालतलो आनी ते तोंडार एक स्मायल आसतली. म्हाका अजून व्हड आसा जेन्ना हांव ल्हान आसलो खबर आहा
आमगेर कितें आमचे घरान इतले कपडे बिपडे इतले आसानासले आमचे कडेन. सो म्हाका न्हू एका डॅडीच्या फ्रेंडान बॉक्सर तो, आनी तो बॉक्सर तर म्हाजी व्हिडियोन पळयता न्हू जाल्यार हांव मॅसेज ताका दिवंक सोदता. त्या बॉक्सराचें नांव आसा हुसेन मुल्ला. ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर आनी तो म्हापसा रावता. खूब जाण म्हाजे व्हिडियो पळयता ताका खबर आसतलें खंय रावता तो. आनी जो बॉक्सर आसा हुसेन मुल्ला खबर आसा, ही गिव्स गूड बॉक्सिंग क्लासीस नाव. आनी त्या बॉक्सरान म्हाका एक टी शर्ट दिल्लेलें, अजून उगड आसा, रिबॉक येल्लो कलराचे टी शर्ट दिल्लेलें. आनी ते टी शर्ट जेन्ना हांवें घातलेलें खबर आहा, वाव. स्कुलान हांव गेलो, वाव. ट्युशनाक हांव गेलो, वयस म्हाजे सारके बाबा नये कपडे घातले हांवें. सो दॅट फील ओन्ली आय कॅन अंडरस्टँड, यू नो. कोणा कडेन घरान पयसो आसा, आपणाच्या भुरग्यां कडेन कपडे आहा, ताका तर तूं आनीक 2 नये कपडे हाडून ताका ते यूज टू इट जाला. पूण म्हाज्या असल्याक आनी एक गरीब भुरग्याक तर तूं ते एक टी शर्ट दिता न्हू, वयस. सो म्हाका तें रिएक्शन जाय तेच्या तोंडार, न्हू. आय वॉन्ट दॅट लिटल किड व्हेरी हॅपी. आयज तेणी कॉल केल्लो म्हाका प्रतीकान, पण हांव उखलूंक पावोंक ना, खूब पयस आसलो. आनी वेरी सून हांव ताका मेळपाक वयतलो, देवाची कृपा सगळी. आय एम फिलींग रियली गूड. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद सपोर्ट मेळ्ळलो आसा. बिकॉज ऑफ दीस आय एम गोईंग टू मीट हिम व्हेरी सून. आनी गायज आयचे व्हिडियोन इतलेंच. जी मॅसेज दिवपाची आसली ती हांवें दिली तुमकां. एकाच व्हिडियोन काय सगळ्योच मॅसेजी बऱ्यो दिवं शकना. एवरी डे आय ऑलवेज कम अप विथ समथींग न्यू. थँक्यू सो मच. तुमचोच मोग सपोर्ट. आमचे सबस्क्रायबर 3000 क्रॉस जाल्लेले आसा आनी 4000 जावपाक खूब कमी आसा. सो प्लीज तुमचो सपोर्ट दाखया आनी सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. लायक करा, कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियोन. खूब म्हाका सपोर्ट दाखया. टील दॅन गुड नायट. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. कीप सपोर्टिंग. गुड नायट.